गोय प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष निळकंठ हळर्णकारान शेनवारा अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिलो। पक्षाचे गोंयांत काम करपा खातीर पक्ष श्रेष्ठीकडच्यान कांयच आदार मेळना म्हूण आपणे राजीनामो दिला, मात पक्ष सोडचो ना अशें निळकंठ हळर्णकारान प्रुडंटाक सांगलें। इतले मजगतीं सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सेराताचेर कारवाय करपाची मागणी घेवन प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष दिल्ली गेला। बाबूशाक पक्षांतल्यान काडून उडोवचो असो थाराव पक्षान आदींच घेतला। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दीपक केसरकार शिवसेनेन गेल्ल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोंयांतले काम सामकें बंद पडलां। श्रेष्ठींकडच्यान कांयच आदार मेळना म्हण निळकंठ हळर्णकारान अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिला। आपूण राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडचो ना अशें निळकंठ हळर्णकार म्हणटा। हांव रिजायन जालो म्हाज्या कार्यकर्त्याच्या आग्रहा खातीर तेंचे म्हणणें आहा की अध्यक्ष जाल्या उपरांत 3 मतदारसंघात कांय प्रमाणात म्हाजो दुर्लक्ष रावला। तेज्या खातीर इलेक्शन पास येवपाचें आहा 2017 तेज्या प्रमाणे आमी 3 मतदारसंघात काम करपाक जाय आनी हांव तरी एनसीपीन रावतलो। हांव फावंडर मेंबर आसा आनी एनसीपीन रावतलो। हांवें फक्त अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिला। एज ए मेंबर म्हणून पक्षान आतां कोण नवो अध्यक्ष जातलो त्या अध्यक्षते खाली हांव काम करपाक। इतल्या मजगतीं गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष लुईझीन फालेरो सध्या दिल्ली आसा। पणजे पोटवेंचणुकेंत पक्षाच्या उमेदवारा आड काम करपी सांताक्रूजचो काँग्रेस आमदार बाबूश मोन्सेराताक पक्षांतल्यान काडून उडोवचो असो थाराव पास केल्ल्यान ताका पक्षांतल्यान काडून उडोवचो म्हण मागणी करपाक फालेर दिल्ली गेला। बाबूशाचेर कांयच कारवाय जायना म्हण गोंयांतले काँग्रेसवाले सामके बेजार जाल्यात। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी श्याम सुंदर फट्टे। आंदोलन करपी 108 अँब्युलन्स सेवेच्या बऱ्याच कामगारांक कामावेल्यान काडून उडयल्ल्यान हें आंदोलन आतां आनीकूय पेटपाची शक्यताय वाडल्या। फाटले कितलेशेच दीस ह्या कर्मचाऱ्यांची गोंय सरकारान दखल घेवंक नाशिल्ल्यान कर्मचारी सामके बेजार जाल्यात। प्रस्न सरकारान बेगोबेग सुटावो केलो ना जाल्यार जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी युनियनान दिल्या। सरकारान भायले ड्रायव्हर हाडून 108 सेवा चालू दवरपाचे बंद करचे अशी मागणी युनियनान केल्या। 108 अँब्युलन्स कर्मचाऱ्यांचे फाटले कितलेशेच दीस आंदोलन चालू आसा। सरकारान आंदोलनाची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचे कर्मचारी आनी तांच्या लागच्यांनी थारायलां। आमच्या ऑफिसांतल्यान म्हाका एक टर्मिनेशन लेटर येयल्लेलें आहा। अशेंच आमच्या 21 एम्प्लॉयजांक तेंच्यांनी टर्मिनेशन लेटर धाडलेलें आसा आनी ते म्हणटा की हे 21 आमकां जे दिला तेंचें रिजन घातला तेंच्यांनी आजमा एक्ट। जरी गव्हर्मेंट सर्वीस न्ही जाल्यार हेका आजमा एक्ट कसो लायता हेजेर आमकां एक दुबाव पडला आनी गव्हर्मेंटान हेंकां कसो दिलो आनी आजमा थोड्या मनशांक कसो लायतात तें म्हाका कळना। आनी आतां आमचे टोटल 21 जाणांक सस्पेन्शन लेटरार डिस्पॅच केला ऑफिसांतल्यान, बट आमकां हांगा फक्त 18 जाणांक लेटरां पावलेली आहा आनी पावला ती बी विथ सेटलमेंट पावला चॅक। बायलां कर्मचाऱ्यांक सतावपाचे प्रकार चल्ल्यात असो आरोप युनियनान केला। आमकां आतां 11 दीस जाले हांगसर आमी स्ट्रायकाक बसले, म्हळ्यार आमकां सीएमा कडल्यान आनी आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडल्यान कांयच अशी बरे फिडबॅक अशें मेळोंक ना। आमकां आतां ऑफिसांतल्यान खूब अशे धमके येतात। आतां आमचे लेडीज EMT आहात तांकां आतां रूम दिल्ले पयलीं रेस्ट रूम म्हणून, ते आतां ते म्हणटात की तुमी ते बंद करा। प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस। बेतलासान जावपी बॉक्सायट येरादारी प्रस्न दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान 8 दिसां भितर सोडयलो ना जाल्यार येरादारी आडायतले अशी शिटकावणी साश्टी ट्रक धनी संघटनेन दिल्या। बॉक्सायट येरादारीचे काम साश्टींतल्या ट्रकांकूय मेळचे अशी तांची मागणी आसा। हो प्रस्न सुटावो करपाक 15 दीस दिवचे अशी विनवणी जिल्लोधिकारी सचिन शिंदेन केल्ली। साश्टी ट्रक धनी संघटनेच्या शिष्टमंडळान शेनवारा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी सचिन शिंदेक मेळून बेतलांतल्या बॉक्सायट येरादारीचेर क्यू पद्दत चालीक लावची अशी मागणी केली। ह्या खणीचेर साश्टींतल्या ट्रक धन्यांक घेयनात अशी तांची कागाळ आसली। आपूण नवो आशिल्ल्यान 15 दीस दिवचे अशी सुचोवणी जिल्लोधिकाऱ्यान केली। 12:30 अपॉइंटमेंट आलो कलेक्टरा बोले, जेन्ना आमी भितर गेले तो आमकां जबाब कांय दिवपा रेडी ना। तो म्हणटा जिल्ला इलेक्शना ते तेंगे टेंट चोवपाचें, सद्या आमगे स्पॉट मारपाक गरज ना। पोंच फुडें आमी बॉक्सारी ट्रान्सपोर्ट हाडायल्लो, आतां आमी हाडायन पोत ताणें तुका एक फावट स्टॉप केले पोत चालू कर दिवपा नाय। एक क्यू सिस्टम आनी रुटा गाडयो त्यो घेवपा आमगेल्यो आपूण दिवं आहा म्हणटा तो 15 दिसांक टायम ओके आमी 8 दिसांक एक टायम दिताय। 8 दिसां भितर जाल्यार आमी ट्रान्सपोर्ट कायद्याचे हाडायतले, कित्याक आमकां कलेक्टर ऑर्डर आहा सद्या पयलींच्या। प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावयो डायस। आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। झेडपी वेंचणुकेत अनुसूचित जातीचेर भाजप सरकारान अन्याय केल्ल्याचो आरोप करून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियान सरकाराचो निशेध केलो। जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या संदर्भात सरकारान अनुसूचित जातीच्या संदर्भाची घटनाविरोधी कारवाई केल्ली आहा त्याचो निशेध म्हणून आमचे हे सगळे दलित बांधव भगिनी हांगा बसलेले आसात।
वास्तवीक घटनेन सगळ्यात पयली जो हक्क आसा तो अनुसूचित जाती खातीर, त्याच्या नंतर मागीर ST, OBC, विमेन हो फॅक्टर येता. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की तथाकथित ह्या भाजप सरकारान संपूर्णपणे जिल्हा पंचायतीचेर आपल्या भाजपाचीच आघाडी आसची ह्या संदर्भात जी कारवाई केली आहे ती दलित विरोधी आसा. जाल्यार आज जे झडपीचे इलेक्शन येयला, ह्या झडपीच्या अदर जातीच्या खातीर तेंच्यांनी जनगणना राखीव जागा दवरलेली आसा आणि ज्या मागासवर्गीया खातीर दलितां साठी आजही ह्या सरकारान दवरूंक ना. आणि आज आम्ही 26 तारीख पासून ते आजपर्यंत मोर्चा आंदोलन केले. ह्या मोर्चा आंदोलनात आज आमकां सुद्दां अशें दिसून येयलें की भाजपचो सरकार पूर्ण दलितांच्या विरोधातलो आसा. थिवी सबस्टेशन ते म्हापशे मेरेन 80 कोटी खर्च करून भुंयगत केबल घालपाचे आसा म्हूण उपमुख्यमंत्र्यान सांगले. गणेशपुरी वाठारात 2 ट्रान्सफॉर्मरांचे उक्तावण करताना डिसोजान ही माहिती दिली. आमच्या डिपार्टमेंट डिव्हिजन 6 एस्टिमेट केला 80 कोटीचो पूर्ण म्हापशा अंडरग्राउंड करपाक, आख्खे म्हापशा भितर अंडरग्राउंड जावपाक. पूण एका पैसे रक्कम चड जाय जाल्ल्या कारणान ते मातशे फाटी उरतले. 26 जानेराक राजपथावेल्या परेडीत NCC पथकांतल्यान वांटेकार जाल्ल्या ईशा नेसवाणकाराचो पुरुषोत्तम वालावलकर स्कुला वतीन भोवमान केलो. सभापती आल्लेकारान ईशाक मानपत्र दिले. RDCचा दौरा माझ्यासाठी नेहमी अविस्मरणीय राहील. एवढ्या टफ कॉम्पिटिशनमधून मी पुढे येऊन तिथे राजपथसाठी सिलेक्ट झाले, हे माझ्यासाठी खूप मोठं आजपर्यंत अचिव्हमेंट आहे. पूर्ण दौऱ्यात आयुष्यातले मी अनेक धडे घेतले, इतके प्रकारचे लोक बघितले, त्यांचे स्वभाव बघितले, कधी कोणाकडे कसं वागायचं हे सगळं शिकले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.